जो आमचे सुवार्तेच्या 6व्या अध्यायांत एक अपुरबायची वाडावळ आसा वा वाडोवन येवची काणी आसा. ती वाडावळ हंता हंतान चलता. ती वाडावळ उंड्याच्या अचर्यांत सुरू जाता. पोटभर जेवल्लो लोक जेजू प्रमाणे पोटाचे बुके विशींच चिंता शिवाय उंड्याचे अचर्ये वा कोणा जायशें केल्ल्या जेजूच्या महत्वा विशीं चिंतिना. जेजू काय येवंक कसो प्रवादी आशेत म्हूण मात्र लोक चिंता. आपणाक सोदून आयिल्ल्या लोकांक हीच गजाल जेजू सांगता. पोटाची भूक तांबोवच्या उंड्यातावन नास जावच्या खाणातावन सासनीक जिणयेक बाळता तसल्या खाणाक अत्रेगूंक जेजू उलो दिता. सासनीक जिविताचें खाण मनशा पोत्तुंक दितलो म्हणल्यांत जेजूचे शिकवणेंत एक नवो हंत दिसून येता. देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानूंक जाय म्हणल्यार जेजूच्या उतरांनी स्पश्टपणी आपुणूच देवान धाडलेलो म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. जेजूची शिकवण आज पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचे अर्थविवरण जाता. म्हणजे जेजू ताणें तांकां सर्गार्तावन मुंडो खावंक दिलो म्हणली उतरां अर्थविवरणू सर्गीचो मुंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना, बगर सर्गीचो मुंडो म्हजो बाप तुमकां दिता म्हणून शिकयता. हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हणच्यात सुवार्तेंतली वाडावळ भोव उंचायेक पावल्या. कुडीच्या उंड्यांत सुरू जाल्ली शिकवण जिविताच्या उंड्याक पावल्या. जेजू जिविताचो उंडो म्हणली गजाल सुवार्तेकार फुडें विवरणूच वेतलो. पूण ही वाडावळ मात्र आमी गुमानांत धरची पडटली.